गोंय येरादारी खात्या वतीन चालू आशिल्ल्या 12व्या रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान पणजेच्या येरादारी खात्यान पणजेच्या महाविद्यालयांनी येरादारी तशेंच रस्त्यांचेर जावपी अपघाता संदर्भात जागृताय केली। स्टॉप एक्सिडेंट बिफोर दे स्टॉप यू या संकल्पने वरवीं पणजेच्या येरादारी पुलिसांनी ही जागृताय मोहीम घडोवन हाडली। अपघातांक कारणीभूत थारपी गजालींचेर नियंत्रण हाडपा संदर्भात ही जागृताय आशिल्ली। येरादारी बद्दल विद्यार्थ्यांक नेमाची म्हायती दिल्या उपरांत भुरग्यांक येरादारीच्या नेमाची कितली जाणविकाय आसा ह्या बद्दल विद्यार्थ्यांची ल्हानशी परीक्षा लेगीत घेतली। येरादारीच्या नेमा बद्दल बरी जाण आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक येरादारी पुलिशेन इनामां भेटोवन तांची तोखणाय केली। 12th स्टेट रोड सेफ्टी वीक 2023 तेजो थीम जावन आसा स्टॉप एक्सिडेंट बिफोर दे स्टॉप यू। सो आमी ह्या रोड सेफ्टी वीका मेनली 5 इज ऑफ रोड सेफ्टी जेचेर आमी मेनली रोड इंजिनियरींग, एज्युकेशन, एनफोर्समेंट जे आनी कॅल्क्युलेशन जे एवोल्युशन जावन आसा तेच्या बद्दल आमी भुरग्यांक जागृताय दिल्ली आसा। मेनली जे एक्सिडेंट जाता ते 2 व्हिलर रायडर द मेन कॉज जो म्हटल्यार ओवर स्पीडिंग, इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल, स्पीकिंग ऑन मोबायल, लेन डिसिप्लीन जे करिना। वी हॅव टू मेंटेन अ लेन डिसिप्लीन। ज्यो सायनेजीस आसा रोडार त्यो आमी फॉलोअप करपाक जाय। हेंच आमी भुरग्यां समोर आमी आयिल्ले आसा। हो जो रोड सेफ्टी वीक आमी स्टार्ट केल्लो 6th ऑफ ऑक्टोबराक जे इनॉग्रेशन आग्नेल पॉलिटेक वेर्ना स्टार्ट जाल्लो तो आमी आज महाविद्यालयान घडोवन हाडला। महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांक येरादारी बद्दल बरे मार्गदर्शन जाल्ल्या कारणात विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी लेगीत येरादारी खात्याचे उपकार आठयले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।